नमस्कार. गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार. हांव दीप्तिका गोळकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. देशाचो एकचार राखपाक प्रादेशीक भाशा थारल्यात मोलादीक. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांचें विधान. खासदाराचो आंकडो चड म्हणून कर्नाटकांत गोंयची म्हादय वळोवची न्ही. गोंय चुकतलें म्हणटा निर्मला सावंत. आयुष ओपीडीचे रायबंदरा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इमारतीत जालें. केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांचें वस्तुकी उक्तावण. सरकारान चालीक लायिल्ली म्हजी सेवेक कदंबा चालक आनी कदंबा कर्मचाऱ्यांचो विरोध. मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाची माळ गिरीश बोरकाराच्या गळ्यान. गिरीशाची बिनविरोध निवड. आनी पावसांत उदक भरिल्ल्या चिरेखाणीची आमदार आंतोन वासान केली पळोवणी. सावधगिरीचे तक्ते लावपाचो दिलो अधिकाऱ्यांक आदेश. आतां खबरो विस्तारान. प्रादेशीक भाशा देश एकठांय दवरपाची म्हत्वाची भूमिका वठयतात अशें मत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी म्हणलां. प्रत्येक प्रादेशीक भाशेक तिचें म्हत्व आसता. ताका लागून जण एका मनशान मायभाशेचो आदर करपाक जाय अशें मत तांणी व्यक्त केलां. आपुणूय वेगवेगळ्यो भाशा शिकपाचो यत्न करता. तशेंच देशाच्या प्रत्येक भाशेक म्हत्व दिवपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा अशें मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणटात. ते रायबंदरा आयुष हॉस्पिटलाच्या ओपीडीच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. तुमका सगळ्यांको येकर सही है ना. तुमका नहीं तो मैं प्रमोद श्रवण जैसे थोड़ा सीख लिया. हर प्रदेश की भाषा सीखना चाहिए. हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यही मार्गदर्शन दी है. देश को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हर प्रांत की अपनी अपनी रीजनल भाषाओं को हम अगर मान्यता दें तो सही दिल से हम देश की जनता को जोड़ सकते हैं, उनके मन भी जीत सकते हैं. मातृभाषा में वो शक्ति है, इसलिए मातृभाषा सबके प्रिय होती है. माँ की गोद से जो भाषा हमें सीखने मिली है बचपन में, यही दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा है. म्हादयच्या विशयाचेर सरकारान राजकारण करचें सोडचें. गोंयचो सैम वाचोवपा खातीर म्हादय म्हत्वाची आसा. ताका लागून केंद्र तशेंच राज्य सरकारान हे विशीं संवेदनशीलतायेन विचार करपाची गरज आसा. फक्त खंयच्या राज्याचे कितले खासदार आसात ताचो विचार करून म्हादय न्हंयेक वळोवन गोंयचो गळो सुकोवचो न्ही अशें म्हादय बचाव आंदोलनाचे निमंत्रक निर्मला सावंत हांणी म्हणलां. The SLP file should be challenged and should be brought to the logical end. The Tiger Reserve would have strengthened the position of Madai and would have brought an obstacle for the diversion. But the government is thinking in different way. I do not know what is the reason. If Madai is diverted and the environment of the Western Ghat gets disturbed, we'll have to face a lot of problems. Now what is happening in North India, the similar problems we'll have to face. Therefore, protect the tiger so that the balance of the herbivorous animals will be kept and they will not encroach the cultivated areas and will not disturb the food cultivation. If there is scarcity of the food, the problem of humanity
will have to, the human beings will have to face the starvation. Therefore, since all these matters are interlinked, the government has to be very serious about the environment and should not think politically. It doesn't matter who has got 28 MPs and who has 2 MPs. It is in totality the central government has to see, and also the state government, when acting, have to act not only intellectually but also has to consider emotionally what the people of Goa are going to face. आयुष उपचार पद्धतीचे उपचार दिवपी ओपीडीचे उक्तावण केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्तुकी जालें. रायबंदरा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या इमारतीत ह्या ओपीडीचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच खासदार श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, सिद्धा, युनानी, नॅचरोपॅथी अशे उपचार ह्या वेळार दुयेंतींक घेवपाक मेळटले. तशेंच हे इमारतीत एके वटेन ॲलोपॅथी उपचार उपलब्ध आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुष हेल्थ सर्विसेज, उनमें CCRS, CCRAS, CCRUM, CCRH एंड CCRYL मीन्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी एंड नेचुरोपैथी, 5 पैथी की एक ही बार एक ही सेंटर में हम OPD यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और बाजू में ही एलोपैथी की OPD है. जैसे माननीय मंत्री सोनोवाल जी ने कहा कि देश में इस तरह का इंटीग्रेशन एक ही जगह पे कहीं पे भी नहीं, इट इज़ ओनली इन गोवा. इसलिए मैं having different OPDs and having these facilities being made available not only through your center, but we would like to assure you, under his leadership and under your vision is having this not only restricted to this particular place, but having OPDs. I can assure you, sir, is that your vision of having this science, taking it right up to the hinterland, because Goa is a very tourism-oriented state. People want recognized facilities. There are so many people, sir, many times without proper registration, without any kind of accreditation, trying to have these type of facilities in the most important touristic areas. But today, when we have a center like this, sir, we can have integration in such a manner that we will be able to encourage people to come and visit these centers which are being established in the state of Goa. हमारे आयुष की अगर डेफिनेशन, आयुष का अगर व्याख्या देना पड़े तो हमको आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोहारिकपा, योगा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सारे सिस्टम के बारे में हमको बताना ही होगा. ये भी हमारा फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि ये हिमालय फुटहिल में जो शक्ति बसा हुआ है, जो हजारों साल से परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जिस पद्धति के द्वारा मानव समाज सुरक्षित है, तंदुरुस्त है और वो जागरूक है, संतुलित है मन और शरीर. इसी सिस्टम को हमें हर प्रांत में इस सिस्टम के बारे में जनता को जानकारी देना ही होगा. तो मैं तो मानता हूँ ये सब अगले दिनों में सही दिशा पर काम होंगे. सरकारान काडिल्ली म्हजी बस येवजण कदंबा महामंडळाच्या हिता खातीर न्हय, देखून म्हजी बस येवजण रद्द करची अशी मागणी कदंबा महामंडळाचे ड्रायव्हर आनी एलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान केल्या. कदंबा महामंडळाचे ड्रायव्हर आनी एलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान हे येवजणेचो खर विरोध केला. शुक्रारा कदंबा वेवस्थापनाच्या ड्रायव्हरांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हे विशीं निदर्शनां केली आणि सरकारान काडिल्ल्या म्हजी बस येवजणे आड घोशणाबाजी केली. KTC Drivers and Allied Employees Union. KTC Drivers and Allied Employees Association. कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे. कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे.
फारीक करात फारीक करात फारीक करात फारीक करात फारीक करात फारीक करात कदंबा मॅनेजमेंट आमचो पीएफ फारीक करात फारीक करात कदंबा मॅनेजमेंट आतांच म्हज्या वांगड्यान माझी बस स्कीम एक नवी स्कीम केला. ह्यो स्कीम गोंयच्या लोकांच्या हिताक ना. ही स्कीम आमच्या कदंबा महामंडळाच्या हिताक ना. ही स्कीम कोणाच्याच हिताक ना. ह्यो एक स्कीम केला कोणाच्या तकलेंत येयलो एक स्कीम करया म्हणून आनी ह्यो स्किमीक लागून आमकां खूब कदंबा महामंडळाक लुकसाण जातलें आनी त्याच बरोबर जे नॅशनलायज रूट आहात त्या नॅशनलायज रुटाचेर हे महामंडळाचे जे बसी आहात महामंडळाचे म्हणजे आमची बस स्कीम हाचे रूट हा प्रायवेटायज बसस ह्या ट्रायंगुलर रुटाचेर वचून जे आयज कदंबा महामंडळाची ताकद आसलेली ती निर्भर करपाक हे प्रयत्न चल्लेले आहा. इन ऑर्डर टू प्रायवेटायज द नॅशनलायज रूट्स through surreptitiously they have started the माझी बस स्कीम. इश्टानो ही एक खूप वायट स्कीम जावन आसा. आमी म्हणटा बदली ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स तांकां बेगीन रेग्युलरायज करा. पयरूच आमचे इलेक्ट्रीक बसीचेर काम करपी ड्रायव्हर्स रस्त्यार येयले आनी 1.5 दीस सुमार ते काम बंद केलें जाल्यार कित्याक तांकां लुटता ह्यो कदंबा मॅनेजमेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर तेंची लूट चल्ला. त्या कामगारांचे एक्सप्लॉयटेशन चल्ला तेका लागून ते रस्त्यार येयले. तेंची चूक ना कित्याक तांकां जर 15,000 रुपया आनी 18,000 रुपया 20,000 रुपया तेणी जर भासायल्ले जाल्यार तांकां 12 आनी 13,000 रुपया तुमी फारीक करता. कित्याक इतली मोठी जबाबदारीचे येदे मोठे कॉस्टली बस लाखांचे बस ते चलयता ड्रायव्हर जबाबदारी. शुक्रारा मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार गिरीश बोरकाराची बिनविरोध निवड जाले उपरांत नगराध्यक्ष पदाचो ताबो घेतलो. ह्या म्हालांतले प्रश्न वेगोवेग सुटाव करपाचो यत्न करतलो अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगलां. बरें दिसता की आज तो चेअरपर्सन पदाचेर आज बसला म्हणून हांव सगळ्यांत पयलीं आभारी आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आनी सगळे आमचे सदानंद भाई आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत हांणी जेन्ना आमी तांचें नांव प्रपोज केलें ताणें रोखडें एक्सेप्ट करून ताका आज आशिर्वाद दवरलो ताचेर आनी बाकीचे सगळे हांवें नांवां घेतल्या तितल्यांनी म्हणजे मोमीन सर आसूं नाजाल्यार विश्वजीत राणे सर आसूं संकल्प आमोणकर आसूं नाजाल्यार बाकीचे सगळे दिलीप आसूं ताल्लूज आसूं हे सगळे 25 कावन्सिलर आसूं हे सगळ्यांनी मेळून म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम अशें हिस्ट्रीन जाता की वास्को खातीर नाजाल्यार मुरगांव तालुका खातीर सगळेच एकठांय आयले आनी आज 25 कावन्सिलर तुमी म्हाका दिसता खंयच्याच म्युन्सिपालिटीन ऑपोजिशन ना अशें जावपां ना हांगा सगळे एकठांय आसा आनी आमचो एकूच एम आसा की मुरगांव तालुका ही सगळी डेवलप जावची आनी आमचे पालक मंत्री जे आसा मोमीन सर हाजो सदांच पाठिंबो आमकां सगळ्या कामां खातीर आसता आनी तांच्या लिडरशिपी अंडरूच आमी मुरगांव तालुका एक बरी तालुका आमी करपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा मुरगांवच्या तालुक्याक एक वेगळेपण कितें तरी दिवप एक वेगळो कितें तरी टोटल एनवायरमेंट करप हो आमचो एक हें आसा ताच्या खातीर हांव गिरीशाय कडेन मागता फाटीं लियोन काम केलें एक बरें काम करून दाखयलें ताचे पयलीं दामू आशिल्लो दामून बरें काम करून दाखयलें अशें हांव गिरीशाय कडेन मागता लोकां खातीर आमी जितलें जाता म्हणजे आमचो म्हाका प्रावड असो फिलींग हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आनी आमचे सदांच आमचे लिडर जे आसा ते सांगता लोकां पर्यंत तुमी वचा तुमी लोक तुमचे कडेन येतले म्हणून रावनाका सो हांव तशें गिरीशाय कडेन मागता सगळ्यांक मेळून लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करया म्युन्सिपालिटीक कितें प्रॉब्लेम्स आसूं आनी खंय प्रॉब्लेम आसूं आज पूर्ण गव्हर्मेंट आज आमचे बरोबर आसा ऑनरेबल CM जावं पक्षाचे अध्यक्ष सगळे जेन्ना सपोर्टींग आसा म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाक खंयच आमकां कमी पडपाना हांव ताका शुभेच्छा दिता आज आमचे कडेन आसा वायस चेअरमॅन बरी टीम आसा दोगूय जाणांक मनाकारांतल्यान लोकांची सेवा करपाची उमेद आसा आनी ताणी दोगांयनी मेळून आनी 25 कावन्सिलरांनी मेळून बरें काम करचें वास्कोकारांक दाखोवन दिवचें की आमी सगळे वास्कोकारां खातीर झडटा म्हणून
बरें करचें. 2 दिसां पयलीं एका तरणाट्या भुरग्याक कांसावले चिरेखणीन बुडून मरण आयिल्लें. ताका लागून कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझ, कांसावले पंचायत आनी चिल्ड्रन प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट पीटर बॉर्जेस हाणें कांसावले चिरेखणीची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत उदका स्रोत खात्याच्या माध्यमांतल्यान चिरेखणीच्या उदकाक दुसरे कडेन वाट करून दिवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच हे खणी लागसार शिटकावणी तक्ते लायतले अशें आंतोन वाझान कळीत केलें. चाइल्ड कमिशनर चेअरमॅन आमचो पीटर बॉर्जेस हाणें जे नोंदणी काडले जे आमचे यूथ हालींच आमचो एक यूथ भुरगो जो हांगासर ड्रोन जालो आनीक खरेंच आमकां म्हाका शॉक जेन्ना तो यूथ इतलो भुरगो आमचो सोंपता तेन्ना आमकांय जायतें दूख जालें आनी ताका लागूनच आमकां पीटर बॉर्जेस म्हणपाक आमी सायड इन्स्पेक्शना या हाचेर कितें तरी उपाव काडया कितें फाल्यां सेम थिंग रिपीट जावपाक जायना ताका लागून आमी हांगासर आयज सायडीर येयल्ले आसा आनी आयज आमचे सगळे मामलेदार तशेंच PI बाकीचे ऑफिसर सरपंच पंच बी हांगासर येयल्ले आसा आमी इन्स्पेक्शनाक आनी आमी आतांच डिस्कस करताले जेन्ना आमी डिस्कस करता तेन्ना आमी एक डिसायड केलें जे आमचे WRD जे डिपार्टमेंट आसा ताका आपोवन हें आमचें कितेंय तर आमकां ताका एकाच कितें सोल्युशन आसा कित्याक हांगा डीप आसा पयलीं ते चिरे बी हांगासर काडटाले आनी हें डीप जावन आतां हांगा सगळें उदक हांगासर उरता म्हणटूच हाकाच लागून म्हाका दिसता की चड डीप ताका ताळो बी जायना अशें म्हाका दिसता आनीक जाता ते भाशेन हें फिलींग करून जे आमचें लेवल परत तें लेवल करून आमकां दिसता तें हाडचें पडटलें आनी आमचो कोण एक्सपर्ट जो कोण आसा ताका हाडूनच हें सगळें आमकां करचें पडटलें आनी जाता ते भाशेन आमी कमिशनराक आमचो चायल्ड कमिशनर एकाय सांगलां तूं डायरेक्ट करून आनी म्हाका एक कॉपी धाडून सांगलें आनी हांव हाचेर कितें म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन एज MLA म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव काम करून दिवपाक सोदतां. भारताची महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3ची मोहीम प्रत्यक्षपणान सुरू जाल्या. चंद्रयान 3 चंद्राच्या दिकेन प्रवास सुरू केला अशें म्हणीत इस्रोचो अध्यक्ष S. सोमनाथ हांणी खोस परगटायली. शुक्रारा दनपारां इस्रोन श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रा वयल्यान चंद्रयानाचें यशस्वी प्रक्षेपण केलें. +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite
to the precise orbit. And once again, the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. पावसाचो हंगाम तेंगशेर पावलो म्हणटकीच अळम्यांची वाट पळोवप्यांक आतां म्हापशा बाजारांत अळमी विकपाक आयल्यात. ह्या अळम्यांचो हंगाम कांय तेंपूच आशिल्ल्या कारणान ह्यो अळमी घेवपाक लोकांची बरीच गर्दी पडटा. पयशांचे तोंड पळयनासतना सांगिल्ल्या दरान लोक अळमी घेवपाक पसंत करतात. विशिश्ट पद्दतीची चव आनी बरीच मागणी आशिल्ली ही अळमी फक्त जुलय ते ऑगस्ट ह्या म्हयन्यांत मेळटा. अळम्यांच्या हंगामाची आतां सुरवात जाल्या अशें ह्या म्हापशा बाजारांतल्यो अळमी पळोवन कळटात. दिवचल शारांतल्या बायपास रस्त्या कुशीक न्हंयेच्या फाट्यांत व्हडले मानगे आशिल्ल्याचें नदरेक पडलां. शुक्रारा दनपारां हे मानगे न्हंयेच्या कडेर व्हांवताले. हेर नागरिकांसयत बगलमार्गा वयल्यान वचपी विद्यार्थ्यांनी ह्या मानग्याक पळयले. ज्या सुवातीचेर हे मानगे व्हांवताले त्या वाठारांत देखूनच लोकवस्ती आसा. देखून भिरांत पातळ्या. रान खात्यान ह्या मानग्याक धरून ताका सुरक्षीत सुवातीचेर सोडचे अशें थळावे लोक मागणी करतात. खूप दीस जाले मगर येवन रावलेले आसा कळ्ळें. हे मगर जे आसा न्हू हांवें खूब जाणांक सांगलें की हेजेर एक्शन घ्या म्हणून. कित्याक भुरगीं हांगा इस्कॉलाची सुटलेली आसता. ऑपोजीट सारके शांतादुर्गाच्या माटोळकर हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट आसा हे. कमीत कमी 100 मिटर तरी आसा. हे मोठे मगर आसा ते धोकादायक आसा आमकां हे मगर कळ्ळें न्हू. हेका धरून वचचें फॉरेस्टान हेजेर एक्शन घेवन. कित्याक हे येवन डेल्ली ते हांगा रावता. इस्कॉल सुटच्या टायमार स्पेशल हांगा रावता म्हणजे आर्का कडेन आर्काचेर नागदरच्या ऑपोजीट फूल सगळ्या सायडीन म्हणजे भुरग्यांक धोकादायक खूब धोकादायक आसा. कित्याक पळयत आनी झप करून भुरगीं पळयत आनी भितर पळा जाल्यार ते धरून व्हरतले म्हणून सारकें डेंजर आसा. तेजेर एक्शन घेवची सरकारान इतकें मागता. नितळ साखळी सोबीत साखळी ह्या उपक्रमा खाला परवानगी घेनासतना लायिल्ले बॅनर्स काडून उडोवपाची मोहीम पालिका मंडळान बुधवारच्यान सुरू केल्या. साखळी पालिका मंडळाची परवानगी घेनासतना पालिका वाठारांत सगळे कडेन लायिल्ले बॅनर्स शाराचे सोबीतीकरणी वाडटा. पालिका वाठारांत लायिल्ले राजकीय पक्षांचे संस्थांचे कार्यावळींचे आनी जायरात करपी शुभेच्छा दिवपी बॅनर्स काडून उडयतले. ह्या बॅनरांनी पालिकेक कसलीच येणावळ मेळना अशें नगराध्यक्ष रश्मी देसाई हाणें सांगलां. इकडे तिकडे लोंबत होत्या बॅनर्स. त्या बॅनर्स हटाव एक मोहीम आम्ही आज स्टार्ट केला. त्याच्यामध्ये साखळीमध्ये जिथे बॅनर्स होत्या म्हणजे आता आम्ही म्युन्सिपाल्टी मिटिंगमध्ये फक्त 4 लोकेशन आयडेंटिफाय केले. ते ह्याच्या पुढे त्याच लोकेशनमध्ये परवानगी दिल्या जातील आणि ते पण म्युन्सिपाल्टीचे परमिशन घेऊन बॅनर लावायला परमिशन दिला जाईल. म्हणून सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की बॅनर लावण्याच्या पूर्वी म्युन्सिपाल्टीचे परमिशन घ्या. त्याच्यामुळे
म्युन्सिपाल्टीची एक इन्कमसुद्धा वाढवायला एक आम्हाला हा मदत होईल. आणि तसेच जे अनावश्यक बॅनर्स इकडे तिकडे लोंबत असतात ते सुद्धा आम्ही काढून टाकण्याचं एक आज म्युन्सिपाल्टी थ्रू एक मोहीम चालू केली. त्याला सर्व नागरिकांनी सहकार करणं हे करावा असं एक आव्हान आहे सर्वांना, की तुम्ही सर्वांनी सहकार्य द्या. का बऱ्याच ठिकाणी आम्ही बघत होतो की ट्रॅफिकला पण हा एक बॅनर्स अडचण येत होत्या आणि बऱ्याच ठिकाणी जंक्शनवरती ॲक्सिडेंट पण म्हणजे समोरची गाडी दिसत नव्हती. बऱ्याच ठिकाणी ॲक्सिडेंट व्हायचे सुद्धा चान्सेस होत्या. म्हणून आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आज हे बॅनरच्या हटाव मोहीम स्टार्ट केलेलं आहे. आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा ज्यांना बॅनर्स लावायचे त्यांनी विथ काउन्सिल परमिशन, विथ म्युन्सिपाल्टी परमिशन त्यांनी हा बॅनर लावू शकतात. शुक्रारा गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय रस्तो तज्ञ R.K. पांडे आणि मुंगुल आणि बाणावले बायपास रस्त्याची पळोवणी केली. बाणावले, मुंगुल आणि सेरावली हुंवार येवचो न्हय देखून बायपास रस्तो बांदपाक जाय ते खातीर तज्ञांक धाडची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे मुखेली विजय सरदेसाय आणि केंद्रीय मंत्री गडकरी कडेन केल्या. आज R.K. पांडे म्हणटलो मिनिस्ट्री ऑफ हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट हाजो ऑफिसर, जाका माननीय मंत्री बाब नितीन गडकरीन आमच्या वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू पळोवपाक फर्स्ट हँड पळोवन रिपोर्ट दिवपा खातीर धाडिल्लो. तो ताणें म्हाका विजीट दिली. हांवें ताका सगळे एफेक्टेड एरियाज म्हळ्यार सुरावळे धरून, मुंगूल धरून, तोड्याबाग धरून आनी फातोर्डा जंय आमकां बॅक फ्लोवाचेर एफेक्ट जाता ह्यो सगळ्यो एरियाज हांवें ताका दाखयलेल्यो आहा. आनीक एक फोर्सान डिमांड असो दवरला की कांयच ना जाल्यार एटलिस्ट जी वॉटर कॅचमेंट एरिया सुमार हाजे फुडें आहा, मेर्कादो शॉपिंग मॉलाचे फुडें आहा, तळ्याबाजार, थंय तें तरी 650 मिटर्स स्ट्रेच ऑन स्टिल्स जावचो. तांचें एक ऑब्जर्वेशन आहा की उदक आतां उरलां थंय इवन जेट स्की पेलेन चलयल्या हें सगळें ताणें पळयलेलें आहा. ताजो एक इश्यू आहा की आमी जर स्टिल्साचेर थंय केलें तर उदक परतें उरतलें, उदक रिवर सालान कशें वतलें. सो ह्या ऑब्जर्वेशनाचेर थंय मातशें अटकलां की रिवर सालाक वचपा खातीर जें तोंड जाय तें तोंड मातशें व्हड करचें पडटलें, आयदर खारेबाजार नाजाल्यार ते मेर्कादोचे सायडीन. आनी हें कशें जावप, टेक्निकली कशें फिजिबल करप हाजे खातीर ते स्टडी करून ताजो रिपोर्ट ते सेंटराक दितले. आय एम हॅपी that subsequent to my meeting with the Union Minister, follow-up action has been taken. But I will pursue this matter to its logical conclusion. The last time ते स्ट्रीट्सांचे ते 650 मिटर तरी मिनिमम जावपाकूच जाय आनी ते जातलेंच हाचे खातीर जावपाकूच हांव तातूंतलो एफर्ट म्हजो सदांच चालूच दवरतलो. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.